मोरपिल्ला सरकारी शाळेची अवतिकाय जाल्ली। शाळा 100% निकाल दिता, तरी लेगीत स्कुलाचे वाशे पोकळच आशिल्ले। आधुनिक युगातल्या विद्या मंदिराचे अवतिकायेचो विषय गोवा 365 लावन धरिल्लो। त्या उपरांत आता शाळेचे काम हातात घेतला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते मोरपिल्ला शाळे आसात आणि या मोरपिल्ला जी शाळा आसा ही केपें मतदारसंघाक येता आणि आम्ही या शाळेची किती दुर्दर्श जाल्या ही हेच पयलीं आमी तुमकां दाखयल्ली। आज खंय तरी सरकारान जाग गेली एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आणि तेणी आज हें काम स्टार्ट केले कडेन आसा। काम चालू जावन अर्ध काम जाले कडेन आसा, बाकीची काम आसा हें बेगीच्या बेगीन तें करचें म्हणून मागतात। आज केपेंचे MLA जो एल्टॉन डिकोस्टा आसा आनीक तशेंच हांगची पंचायत जी आसा मोरपिल्लाची यांच्या वांगड्यांनी आज इन्स्पेक्शन केले आणि ह्या शाळेची पळयले कशें करून काम करता, किती जाता ते। सद्याक ह्या शाळेची भुरगीं शिकतात हांकां दुसरे कडेन शिफ्ट केले कडेन आसात आनीक ह्या रेनोवेशन जे आसा हें काम चालू केलां। हांगा सकयल टायल्स घालता, वयर रुफाचें काम चालू आसा। म्हणून आमी मागतात की असली शाळी ज्यो आसात ह्यो बरी करच्यो, कित्याक लास्ट भुरगीं जी आसात ही ह्या शाळेंतल्यानच वयर पावतात, ज्या मोठमोठ्या लेवलाचेर पावले कडेन आसा। जर तुम्ही गांवाची ज्यो शाळा जर अशें करून जर उडयल्यो जाल्यार गांवां भुरगीं शिकपाक खूब कमी जातले। आतां कितल्योश्यो शाळाच बंद पडले कडेन आसात, तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आनी सुद्दां शाळा आसात ह्यो पळोवच्यो आणि ह्यो कित्याक बंद पडटात हेजेर लक्ष दिवचें। आणि ह्यो ज्यो शाळा आसात त्यो सामक्यो पिड्ड्यार जावन गेल्ल्यो, केन्ना काय हेची रूफ ह्या भुरग्यांचे पडत म्हूण सांगो जायनासलें। अक्षरत ह्या रुफाक मेडी लावन दवरल्यो आणि हेय आमी दाखयले। पूण खंय तरी आज एज्युकेशन मिनिस्टरान हें हाती घेवन हांगा काम चालू केले कडेन आसा आनीक आज जे काम आसा हें बरे भशेन चलता। गोवा 365 खातीर पिल्ला साकून रमेश नायक रावत। जेन्ना आमदार जाल्ले तेन्ना आमी एक वाव गेलो की बेजीक फॅसिलिटी लायट, उदक, रस्ते, हेल्थ, एड्युकेशन हे आमगेले लोकांक पावपा जाय म्हणून आनी बरी फॅसिलिटीज। सो हेच हेतू मुखार व्हरून आमी हे मोरपिल्ला हायस्कूल आणि प्रायमरी स्कूल हेंचे दोनीचे काम हातीन घेयल्ली। आमगेलो आज आमी इंजिनियर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर्स, बाकीचे PTA चेअरमॅन सगळे आहाय, आमी गांवचे भाव भयणी आहाय। आणि आमी हो आवाज काण आमी एक 4 म्हयने पयलीं हें काम हातीन घेवपाक केलें, स्टार्ट केलें। आज ऑलमोस्ट हायस्कुलान 90% काम जालें आणि प्रायमरी स्कूल ते आतां स्टार्ट केलां, ऑलमोस्ट 30% जालां। सो म्हाका दिसता ह्यो फॅसिलिटी खंय तरी इतले वर्सां हाट पडल्यो आणि आज बरें दिसता की हायस्कूल आमगेल्यांचे ऑलमोस्ट कितलीं वर्सां 7-8 years 100% रिजल्ट दिता। आनीक हे भुरगे शिकपाक हुशार जाले, बट ताका बेजीक फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो, आज तांकां ह्यो मेळटाय। सो हें मनांत दवरून म्हाका दिसता आमगे इंजिनियराक सरकारूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमगे जे इश्यू जाल्ले ते सरकारान आज म्हाका दिसता इस्कुला बद्दल पुराय केले। आज आमी मोरपिल्ला हायस्कूल आणि मोरपिल्ला प्रायमरी हायस्कूल दोन्ही जे रिपेअर करचो म्हणून जो पेरंट्सान गांवच्या भुरग्यांनी आनीक आमी सगळ्यांनी मेळून जो आवाज उठयल्लो तें काम आयज आमकां जाता तें दिश्टी पडटा। आमदार जेन्नाच्यान काम स्टार्ट केलें पळय तेन्नाच्यान मदें मदें विजीट करीत आसा, आमी पंचायत म्हणून विजीट करीत आसा, गांवचे भुरगे विजीट करता। आयज इंजिनियर आणि कॉन्ट्रॅक्टर दोन्ही आयज आमचे बरोबर आसा आणि आमदारान जें कितें काम उरलां, जें करपाक जाय, जें गांवच्या पेरंट्सांनी जें सजेस्ट केलां तें अंतीम टप्प्याचेर आसा, तें पूर्ण करपा खातीर रिक्वेस्ट केल्या आमदाराक आणि तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक आनीक ती करता म्हणून आमकां सगळ्यांक हांगा सांगिल्लें आसा। ह्या खातीर गांवच्या वतीन हांव आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जें स्वप्न पयल्लें की हें काम जावचें म्हणून तें काम जाता तें दिश्टी पडटा आणि थोडे आमच्या म्हयन्यांनी हें कंप्लीट जातलें, पुराय जातलें। इतलेंच सांगून ह्या वेळार उरिल्लें काम बेगीन करचें, जेणे करून फुडलें एकाडेमीक जें आसा तें भुरग्यांक बरे भशेन बरे क्लासरुमाक मेळपा खातीर बेगीन काम करचें अशें हांव मागतां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।